ई पेमेंट आमचो जो ह्याचो PWDच्या बिलाचो केला इन द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता इन द हिस्ट्री ऑफ द इन कंट्री आमी पयले आसा डायरेक्ट बिलींग आमी पे करूं शकता आनी ऑनलायन पेमेंट्स आनी तश्योच गोश्टी आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जाल्या म्हाका खूब आनंद जाता आज 214 कोटी रेवेन्यू अजून हांगा आसा आमकां नेक्स्ट आमचो स्टेप आसतलो जे आमचे चेकनाके आसा ते ऑनलायन करून आमी चालू करतले. The third service is e-payment gateway has been opened. E-payment gateway for which? Yeah, it is for 3 services. Number 1 is payment of road tax. Number 2, payment of passenger tax. And number 3, dealer level deposits. Now we have something called as dealer level registration. You can register your vehicle now with a dealer 24/7. म्हाका दिसता स्मार्ट कार्ड जे इंट्रोड्यूस जाला आयच्यान जितूनसून RC बूक आसात किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा हे प्रॉम्प्टली मेळटा आनी पेमेंट ऑफ टॅक्सीस ज्यो सगळ्यो पेमेंट आसात हे ई पेमेंटान इमिजिएट पयशे भरले वतात. ही गजाल खूब बरी जाल्या. बाकीचे खातीर सुद्दां ह्या हातून अंडर द अंब्रेला ऑफ डिजिटल इंडिया सगळ्या खात्यांनी टप्प्याटप्प्यान येवंक जाय. म्हाका दिसता ई गव्हर्नन्साच्या माध्यमातून किंवा ई सर्विसीसच्या माध्यमातून दिस वील सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस वील सिम्प्लिफाय द प्रॉब्लम आणि वील हेल्प टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन. ड्रायव्हिंग ट्रॅक आणि ट्रेनिंग हे राज्यांत एकीकडे खंय तरी गरज आसली. ताच्या खातीर आमी मध्यवर्ती फोंड्यान ही वेवस्था केली. त्याच्या खातीर आमी 90,000 स्क्वेअर मिटर जागा एक्वायर केल्या आणि 18 कोटींचो हो प्रोजेक्ट आता साकार जातलो. Today we have launched altogether 3 services. But out of the 3, one is relaunch. Okay, that is of MDL. Okay, that is motor driving license. Second thing is RC book. That is registration certificate in smart card form. That has been launched. And the third important thing that has been launched